youth of GSB मुखांतर मस्त जन आमगेले डिस्टिंग्विश्ड जन साधन केलेले पुरे उन्हें सुटासाची तशी आमने वाटासाची अजय प्रभू हानी क्वेस्ट ग्लोबल प्रेसिडेंट टेक्नॉलॉजी. नमस्कार ब्रो. मॅम तुम्ही बेसिकली गाव कंचक our general manual. There are full education growing up in Hubli, Karnataka. मागीर हांव सुरत कॉलेज इंजिनियरींग घेतलें. मागीर अमेरिका वचून थंय गेले मास्टर्स आनी PhD युनिवर्सिटी ऑफ मॅसेच्युसेट्स ऑन कोर्नो. एक 5 वर्सां हांव कॅलिफोर्नियांत फ्युलेट पॅकर्ड म्हणून कंपनीन काम केलें. मागीर हांगा येवन हांव क्वेस्ट जॉयन करून क्वेस्टान ऑपरेशन्स करता आशिल्लो चीफ ऑपरेटींग ऑफिसर जावन अप टू 2020. तेन्ना आमी मस्त पुराय ग्रो आनी जालीची. मागीर आतां हांव टॅक्नॉलॉजी पुराय पळोवन घेता सर. ग्रेट. तशीची आमी अजय मम्मालें उलयता आसतनाची एस्पिरेशन म्हणजे मस्त इम्पॉर्टंट जाता. जर आसल्यार आमी तुमी पुरा ग्रो जाता आसतना तुमी कितली सपोर्ट मेळना की ना की जाल्यार आज सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स अशे पुरो वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स दाखोवन आमी येवची जनरेशनाक पण हेल्प करची तशें आसाची. सो मस्त जन यंगस्टर्स मस्त पुरा अचीव करता म्हूण घेन आशिल्लें तांगेले येवन ऑन्टरप्रिनर जावं का म्हूण घेन आशिल्लें जावं अशें पुरो तांकां पुरो तुमी कसं सांगचे इश्ट मेन म्हणल्यार एक तूं एस्पिरेशन म्हणलें तें एक म्हगेलें फेवरेट वर्ड था. कित्याक म्हळ्यार कोणाकय लायफान तूं हांव एक जाग्यार पावला म्हूण एक हांवान आयल्यार मागीर मुखार वचपाक साध्य ना. एस्पिरेशन आसल्यार ते कंटिन्युअली तूं नवे नवे गोल दवरून घेता आसता आनी ते डेवलपमेंट पुरो जाता मुखार सर. सो तशी एक एस्पिरेशन म्हळ्यार आकांक्षा आसता हांव हें करता म्हणून. म्हगेलें आतां हांव एक वेळा हांव म्हगेलें मास्टर्स डिग्री करतना एक एसे बरोवंक आशिल्लें. तातूंत भितर हांव बरयलेलें फस्ट सेंटेन्स आय लायक टू एम फॉर द स्टार्स बट आय विल बी हॅपी इफ आय रीच द मून. बिकॉज केलो पटी एस्पिरेशन तो आमी करताची आनी आमकां डिसअपॉयंट जावचें पडटा म्हाका मेळता ना म्हूण तें आसचें जाय. सो आमी हाय एस्पिरेशन दवरून काम करता. आमी खंय वताची थंय आमकां हॅपी आसता तें इम्पॉर्टंट. ते दोनी बॅलन्स करून घेवपाक. तशी मागीर एज्युकेशन मस्ट इम्पॉर्टंट. आतां इट्स अ ग्रेट टूल. आतां फुल्ल नॉलेज इकॉनॉमी आनी इतके मुखार चलून पुरे नॉलेजाक मस्त इम्पॉर्टन्स आसा. म्हगेलो अम्मान सान आसतना आमकां पुरो सांगचेशिल्लें तुमी दुग्गाचे विशयान आलोचन करनाकाची लक्ष्मी बक्षी दावचे नाजे तुमी सरस्वती बक्षी दावायचे. सरस्वती तुमकां उलवल्यार लक्ष्मी म्हाका तुमगे मातशें येता म्हूण तशें एक फूड तेतून सांगून गेलो सर. तें आमकां पुरो मना पडला. त्या फुडें अशी घेवन मुखार सर. सो एज्युकेशन मस्ट इम्पॉर्टन्स दियाची. मागीर कसो जो एक स्टेटांत पुरो तुमी स्पेशलिस्ट जावका कितले वगी तुमकां जावचें जाता जायाची. मात्र अशी कसलें स्पेशलिटी ना अशी तूं एक हांव कंपनी स्टार्ट करता म्हणल्यार मस्त डेंजरस तें तशें वर्क जायना. कसलें आसता तें तुमी इंजिनियरींग कराची कसलेंय कराची एक स्पेशलिटी रेडी करता. मागीर तें एक आलोचन करून इंजिनियरींग तुमी एक कंपनीनी स्टार्ट करूं येता. कंपनीच करता म्हणना तुमी खंयचे कंपनी जॉयन करून तांतूय मुखार चलून हें करूं येता. तशें मस्त पुरो आतां अवकाश आसा पुरो जाणांक. आतां कोणेंय एक साधन करन उरल्यार तांणी एस्पिरेशन दवरनी कोण लायकविना. एस्पिरेशन दवरून काम केल्लेल्यांक आतां मस्त अवकाश आसा. मस्त पुरो एक चान्स मेळटा. ग्रेट. तशेंच आमकां सुमार नमुने ऋण आसा म्हूण सांगताची पितृ ऋणा समाजात आपण कसं घेतल्यार वापस दिवं का म्हणजे ऋण. सो कॉन्ट्रिब्युशन एक सेव म्हणजे मस्ट इम्पॉर्टंट जाता. कॉन्ट्रिब्युशन जनरली आमगे अंडरस्टँडींग जाता. सो आमगे समाजाक वापस दिवचे कितले इम्पॉर्टंट जाता. वयत मस्त इम्पॉर्टंट. मात्र हांव कसो सांगता म्हळ्यार आतां तुमी प्लेनार वतना फस्ट ताणें एक इन्स्ट्रक्शन दिता फक्ताने ऑक्सिजन उणी जाल्यार फस्ट तुमगेलो ऑक्सिजन मास्क घालयाची मागीर विंगडाक घालयाची ना. ते अशी उड घालता वर घालता. फस्ट आमी केलो जेन्ना हांव पळयलां सान्नीचे समस्या स्टेबल ना समाज हें तेका सादा पुरें करता म्हणून आमकां जाल्यार तुमी मुखार येनाची समाजाक तुमी मस्त कसो करूं जायना. सो फस्ट तुमी तुमगेलें एक साधन करयाचें. एज सून एज दॅट इज डन यू हॅव टू स्टार्ट गिवींग बॅक टू द सोसायटी. यू कॅन डू इन अ बिगर वे आनी मस्त पुरें करूं येता. इतले की चान्स आसा. आनी एक कसो म्हळ्यार आमी अशी आमगेले करियर जर्नींत आसतना लिसन कोच जावन हेल्प घेवका. ओके. आनी ना म्हगेलें नेम जायना आमकां हें जायना म्हणून तशें लेक्चर हांगा मस्त पुरें फॅसिलिटी आसा. ओके. तुमी खेळाची मात्र कसलें घेतल्यार
उदकाच दवरका कोणी तुमकां हेल्प केला तांकां मस्त तुमी थँकफूल आसता आनी तसो म्हळ्यार तूं 1 रुपया घेवन तुगेले जो एज्युकेशन फी केला म्हळ्यार मुखार सावन हांव साधन करून 10 रुपया उपासा समाजाक दिता म्हणून एक ध्येय दवरून घेवप आनी करता तेन्ना सगळे समाज आमगेलो उद्धार जाता. सो हा एक पॉईंट मनात दवन घेऊ का आणि इतली टाईम दिलेला का थँक्यू सो मच अजय प्रभू मग अँड आणि इतली तुम्ही पुरा साधन करो आम पुऱ्या जण पळय इन्स्पिरेशन तुम्ही जावन आसाची म्हणावणे म्हणून घेता अँड आजल तुमगे अनुभवाचे पुरा उत्तर आमकां मस्त इम्पॉर्टंट जाता टू अचीव मोर. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच.